गोंय राज्य सरकाराच्या नुस्तेमारी खात्यान नारळी पौर्णिमा मनयली. शेनवारा सकाळी नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री विनोद पालयेकारान मांडवी न्हंयेत वचून समुद्राची पुजा केली. उपरांत समुद्राक नाल्ल आनी फुलां अर्पण केली. नुस्तेमारी खात्याच्या ह्या नारळी पौर्णिमेच्या कार्यक्रमांक नुस्तेमारी खात्याचे कामगार, संचालक आनी नुस्तेकार आसले. पावसाच्या दिसांनी समुद्र खवळलेलो आसता, तो शांत जावचो. आमचे नुस्तेकार आनी नुस्तें मारपाक समुद्रांत वतात तांकां तांचो धंदो बरे भशेन करपा खातीर मेळचो अशी मागणी समुद्र देवा कडेन केल्या, अशें मंत्री पालयेकारान सांगलें. प्रार्थना करता की आमचे जे मच्छीमार बांधव आसात, पारंपारीक मच्छीमार बांधव आसात, ज्यांचो उदरनिर्वाह केवळ मच्छीमारीचेर अवलंबून आसता, अशा लोकांचे जीवनमान सुदारपाक, उंचावपाक आमी समुद्र राजाक मनापासून प्रामाणीकपणान एक सांगणें करता, पुजा करता समुद्राची. आणि आज त्या दृश्टीन आमी हांगासर नाल्ल समुद्राक अर्पण केल्लो आसा. एक प्रामाणीक अशे आमच्या गोंयकारांचे जे पारंपारीक बांधव आसात तांचे एक जीवनमान सुदारचें अशी एक प्रार्थना आमी समुद्र राजा कडेन केल्ली आसा. परत एकदां सगळ्या गोंयच्या जनतेक आणि आमच्या पारंपारीक मत्स्यप्राण्यांच्या खास करून आयुश्यान आमी तांच्या कुटुंबाक एक नुस्तें जर बरें मेळ्ळें तांकां जाल्यार तांच्या कुटुंबाचें बऱ्यापणान संगोपन जातलें, उदरनिर्वाह बऱ्यापणान जातलो असो एक प्रामाणीक असो हेतू आमी समुद्र राजाक सांगता. आणि तांचे कडेन मागता की समुद्र राजान आमचें हें गाराणें आयकचें आणि आमचे पारंपारीक मच्छीमार बांधवाच्या जाळ्यान सुबेजशें उत्पन्न दिवचें, जेणे करून तांच्याय कुटुंबाचें पुनर्वसन संगोपन जातलें, जीवनमान उंचावतलें. त्याच बरोबर सगळ्या गोंयकारांक जे मत्स्यप्रेमी आसात, जांकां एक गोंयचें नुस्तें म्हणजे एक मुख्य अशें अन्न आसा, त्यामुळे ह्या वर्सा बऱ्या प्रमाणान नुस्तें मेळचें अशी परमेश्वरा कडेन परत एकदा विनवणी करता. नुस्तेमारी खात्याचे 5 कामगार निवृत्त जाल्ल्यान तांचोय नुस्तेमारी खात्यान मंत्री पालयेकाराच्या हस्तुकी प्रशस्तीपत्र आनी शॉल दिवन भोवमान केलो. आमच्या खात्याचे 5 कर्मचारी निवृत्त जाल्यात आणि आपल्या आयुष्यान जी एक ह्या खात्याची प्रामाणीक अशी सेवा केल्ली आसा, त्या मच्छीमारी खात्याची त्या सेवेचे एक पोचपावती म्हणून हांव मंत्री ह्या नात्यान आनी आमचे सगळे सेक्रेटरी आसा, डायरेक्टर आसा, डेप्युटी डायरेक्टर आसा, सगळे मनापासून ह्या कर्मचाऱ्यांचे उपकार आठयता. जांणी एक जो आपलो सर्विसीचो काळ एक प्रामाणीक असो काळ दिल्लो आसा. देवा कडेन मागता तेंच्या उत्तरार्धाच्या आयुश्यान परमेश्वरान तांकां ताच्या कुटुंबाक सुखी समाधानान दवरचें. एक कर्तव्य ठरता आमचें. तांणी एक जें काम केलां आमच्या खात्यान, तें काम केल्लें तांकां कितें तरी दिवचें ह्या उद्देशान हो एक अल्पसो प्रपंच आमी केल्लो आसा. शाल, श्रीफळ आनी सर्टिफिकेट दिवन हातूंतल्यान एक आमी कांय व्हडलेशें दिना तांकां, पण हातूंतल्यान एक असो पायंडो पडलेलो आसा की तांकांय दिसता की तांणी जी सेवा दिल्ली आसा, एक प्रामाणीक सेवा, त्या सेवेचें कितें तरी सरकारान उगडास दवरला अशेंय तांकां दिसता. म्हणून एक प्रामाणीकपणान आमी असो एक पायंडो घातलेलो आसा. जे जे निवृत्त कर्मचारी जातात तांकां अशा तरेचो तांचो सत्कार केलो वता आनी तांकां एक प्रशस्तीपत्र दिलें वता.